विरोधकांनी प्रधानमंत्र्याचेर दाखयल्लो विश्वास ही बरी गजाल, पूण सीबीआय चौकशीची मागणी करपी काँग्रेसीक पुलिसांचेर विश्वास ना, तांच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांक जाल्यार सीबीआय आनी ईडीचेरूय विश्वास ना। मागीर खंयच्या आदाराचेर विरोधक सीबीआय चौकशीची मागणी करतात असो प्रश्नय गिरिराजान उपरासलो। कॅश फॉर जॉब जो गोंयांत सद्या विशय गाजता ताजेर ऑपोजिशना कडल्यान खूब अपप्रचार करपाचे प्रयत्न जाल्ल्या, ते एक राजकीय भांडवल करपा खातीर एवरीडे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन काही ना काही विषय तेच मुद्दे खंयच्या ना खंयच्या वेगळ्या तरेन मांडपाचो प्रयत्न करता। तर तांणी प्रधानमंत्र्याचेर दाखयल्लो विश्वास म्हाका दिसता हो हेंच दाखयता की जशे भारताची जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां विश्वास करता तशेंच ऑपोजिशनूय करूंक लागला। पण हे म्हणटा आसतना तांणी काही 2-3 गजाली डिमांड केल्या, तातूंतली एक म्हणजे ज्युडिशियल इन्क्वायरी। आतां ज्युडिशियल इन्क्वायरीचेर उलयतना जी SIT ऑन लँड ग्रॅब आसा ताजी जी इन्क्वायरी आसा ती 1 मेंबर कमिशन जे फॉर्म जालें ते रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर आसा। खंयच्या ऑपोजिशन पार्टीन फुडें येवन त्या SITचें स्वागत केलें। ते म्हणटात की आमकां पुलिसांचेर विश्वास ना, सीबीआयन इन्क्वायर करची। अरे राहुल गांधी सकाळीं उठना बरो सीबीआयक गाळी मारता, केजरीवाल सकाळीं उठना बरो ईडीक गाळी मारता। तर खंयच्या डेमोक्रेटीक इन्स्टिट्यूशनाचेर ह्या काँग्रेसीचो किंवा ऑपोजिशनाचो विश्वास आसा तो तांणी सांगचो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।